ब्रिटीश म्हणून सांगता आमकां, पोर्तुगीज म्हणून सांगता, तशी आमी केन्ना ब्रिटीश भाशेन पोर्तुगीज भाशेन आमी हांगा डिवायड अँड रूल करूंक ना. डिवायड अँड रूल कोण करता? तो 4-5 वर्स जाले. ते घाटी, हे लामाणी, हे गोंयकार अशी म्हणून तो डिवायड अँड रूल करता. धमकी हांव तेंचे बरोबर 24/7 आमी गोंयकारा बरोबर आसता. आनी आमकां आयज पर्यंत आमी गोंयकाराक, सगळे गोंयकाराक आमी आभारी आसा. कित्याक आयज पर्यंत गोवाचे लोक आमकां काय सांगूंक ना. आमचे कन्नडिगा लोक कोण तरी ते आमकां कमेंट करतले कितें तरी म्हणून. आज गोंयकाराक हांव सॅल्यूट मारता. आमकां काय करूंक ना. आमकां कोऑपरेटीव दिवन येयलो. आमकां बरो मनीस आमचे बरोबर आसा आनी हांगा येवन कितली प्रॉपर्टी परचेस करता आनी विकता. कितें तरी केलें जाल्यार आमची बॉल्सान घालून हांगासून गोवाची प्रॉपर्टी व्हरपाक जाता आमकां? सांग. जावचें ना. आमचे कर्मभूमी गोंया आसा, जन्मभूमी कर्नाटका आसा. आमी कितें करूं? हांगासून कितें व्हरूंक शकता? आमकां जर आतां गोंयाची प्रेम आसा पळय, थोडीशी लोकांक ना, तेकाय ना. आमची ब्लडान आसा पळय, गोंयाची प्रेम आसा पळय, तेका सुद्धा ना. इतली प्रेम आसा आमकां. मनोज परबजी, हांव तुका रिक्वेस्ट करता, धाकटे लोकांची फाटल्यान पडून आमकां काय फायदा, काय मेळना. तुका बी मेळना आनी आमकां बी मेळना. आमकां असली पॉलिटिक्स करपाची नाका. कित्याक तूं आयज आमकां भायले घाटी म्हणून तूं आयज तुका एक सीट मेळ्ळो. सीट मेळ्ळो, खरें ना म्हणून सांग. तूं आयज आमकां अशी सांगना जाल्यार तुका आर्जीक एक सीट सुद्धा मेळचें नाशिल्लो. तूं आतां आमची वयर तूं पॉलिटिक्स करून तूं एक सीट घेतलो आनी फुडें तुका 40 सीट मेळटलो आनी एक सीट मेळटलो, 0 जातलो म्हणून तुका बी खबर ना, आमकां बी खबर ना. आनी हांव खंय आसता आनी तूं खंय आसता ते सुद्धा खबर ना. असली गजली आमी उलोवपाची कितें गरज आहा? असली गजली केल्या न्हू लोक चिडटा. आतां गोंयकाराक तूं चिडून बसता. आमचे वयर चिडून बसून तुका कितें फायदा? तुका वोटाची, फक्त वोट मारपाची फायदा. आनी खंयची फायदा आसा? आमी गरीबाची लोकून, धाकटे लोकांची वयर आमी पॉलिटिक्स केन्ना करपाची ना आनी देव मानचे ना. पॉलिटिक्साची विचार तो म्हाका विचारता जाल्यार तो आयज तो विचार म्हाका 53 इयर्स जाले, ते जाले आमचे गोंयांत, तेका तिकीट दिता अशी उलयता पळय. खुबशे लोक हांगा 100 वर्स सुद्धा झाले आसा हांगा. तेजे आजा, नाना हांगा आसा पळय, ते 50 इयर्स एलिजिबल आसा. तुमचे तिकीट दिता आर्जीचे तिकीट घेवपाक रेडी आसा जाल्यार तो सुद्धा एलिजिबल जाता. कित्याक तो पयलींसून हांगा आहा न्हू. तूं एक्सेप्ट करून घेता जाल्यार हांव तुजे बरोबर 100% तुजे बरोबर रावन आमचे आनी वोट आनी तुमचे वोट जाल्यार तुका एटलिस्ट 10-20 कॅन्डिडेट येता तुमचे. मागीर तूं कॅन्डिडेट, मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट तूं जाता मरे. जावचें ना? तूं कित्याक जावचें ना? जातले. मागीर हांव फूल सपोर्ट तुजे बरोबर आसता. पॉलिटिकल विशय गेला जाल्यार अशी येता. आमकां पॉलिटिक्साची नाका म्हाका. आयज मनोज परब जो प्रेस मीट केलो पळय, तो सांगता पळय, तेजे भितर बी खरें आसा, ना म्हणून ना. सगळे लोक तशी केलेले आहा. आता एक 3-4 लाख लोक हांगा कन्नडिगा आसा समज, ते सगळे लोक तेच केलेले आहा. तूं 5 नांव सांगले मरे तेजे भितर. सांगूक ना तूं? तेका लागून सांगता, हांव पयलीं सरेंडर जालो तुका. कित्याक प्रत्येक स्टेटात 2-3% अशी झगडी लावपाची लोक आसता, उजो पेटावपाची लोक आसता, आनी चोरी करपाची लोक आसता, गुंडागिरी करपाची लोक आसता. तेका लागून आमची भारत सरकार बसलेले आहा. ते पोलीस स्टेशन, कितली पोलीस स्टेशन काडलेले आहा पळय, ते पोलीस आसा आनी ते होमगार्ड आसा, सेक्युरिटी आसा, सगळे लोक आसात. ते कोण तो काम तूं करता? तुमचे काम ते ना न्हू. ते रुल्स तेजे आसा. हांव आता कोणी परब म्हणून येवन आमचे घर चोरी केले जाल्यार तुका हांव नांव दवरपाची, मनोज परबाची मनीस येवन माझे घर चोरी केले म्हणून. आता केन्ना टार्गेट करूंक ना. गोंयांची लोकांक टार्गेट कित्याक करपाची आमी? आता स्टेट नेबर महाराष्ट्र, कर्नाटका, सकाळी फुडें गेला जाल्यार तूं बेळगांव आसता, हांव हांगा गोवान आसता. सगळे पार्टीचे मंत्री महोदय आनी MLA आसा आनी राज्यसभा मेंबर आसा. हांव तांकां
विनंती करता हे पॉलिटिकल ना बीजेपी ना आम आदमी ना तृणमूल काँग्रेस ना काँग्रेस आम्ही कोणाची हेजे वयर उलोवना तुम्ही काय भिनाका हांव फक्त आमचे लोकांची सेफ्टी खातीर हांव उलयतां 100% केन्ना तरी खंयचे पार्टी आसूं दी म्हाका लागना हांव म्हाजे लोकांची कितें प्रॉब्लम आसा रियली आसपा जाय ताका प्रॉब्लम रियली ते चोरी केले जाल्यार उडय भितर मार ताका म्हणून हांव सपोर्ट करता आनी तो आनी गुंडागिरी केले जाल्यार ताका तडीपार कर म्हणून हांव सांगता सगळे लोकांची विनंती करता हांव तुमचे आमची गरिबाची लोकांक तुम्ही पॉलिटिक्स करनाका व्हडले व्हडले लोकांची कर आनी तांकां 2000-3000 कोटी जाल्यार हाडून गरिबाक घाल आनी ते त्यांचे उद्धार कर आनी त्यांचे जन्म पावन कर कितलीशी लोक आमची एनजीओ चलयता वयता तेन्ना त्या भुरग्यांची परिस्थिती अशी आसता आवय ना बापाय ना खंयचे लोक एड्साची जावन ते भुरगे सोडून ते एनजीओ केन्ना तरी आमची भुरग्याची बर्थडे आसता पळय तेन्ना वयता पळय तेन्ना पळयलां आमकां कितली त्रास जाता ते तसली लोकांची काम करया आमी तुमी आनी आमी मेळून करया बरो बाई हांव तुका रिक्वेस्ट करता आनी तुमी यो आमी बरें काम करया बरे भाशेन रावया